question number LAQ 006B. जे लास्ट टाइम क्वेश्चन आवर जाल्लो तिसवाडीचे डिटेल नासले हांवें सांगले नेक्स्ट डे जाता तितले बेगीन हांव प्लेस करतलो हावज म्हणून प्लेस करता. Yes. Yeah. Speaker sir, will the Minister for Fisheries be pleased to state whether the government is aware of the uncontrolled export of fish from the state of Goa, and if so, whether the government is aware that due to the same, Goans have to purchase fish at an expensive rate. The plans the government has to resolve the same. Speaker sir, export जो आहा वो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता आणि एक्सपोर्टाक आमकां तेजो रिकॉर्ड ना पूण आमी तो रिकॉर्ड तेंचे कडसून मागोवन घेता आनी तसो मागोवन घेतल्या कारणान 24-25 एक्सपोर्ट वॉज 45,469 टन्स. स्पीकर सर, कितें जाता गोंयान एजंट आसता आनी ते कितें करता बोटकारांक तांकां पयशे लोन ना दिता कित्याक तांकां फारीक करचें पडटा कोणाक तेंच्या मानायांक वाडपाक आनी हें बरें काम तो करता तो. मात कितें आसता तेज्या बदलेक ते कितें करता ₹1 मार्केट रेटाच्या लेस घेता ते गोंयान नुस्तें आनी हे कितें करता मागीर एक पाट मागीर ते भायर धाडटा गोंया भायर धाडटा नुस्तें आनी जें नुस्तें गोंया भायर गेलें जाल्यार कितें जाता गोंयान नुस्तें उणें जाता आनी उणें जाल्ल्या कारणाक लागून मागीर गोंयान म्हारग जाता आनी जेन्ना गोंयान म्हारग जाता तेन्ना भायलें नुस्तें भितर येता. हें अशें जावप हेजेर कंट्रोल आसूंक जाय कित्याक सगळें नुस्तें चडशें बॉम्बे केरला कर्नाटका रत्नागिरी आनी आमचे फॅक्ट्रीक वयता हॉटेलांक वयता आनी आमच्या लोकांक जें जाय तांकां उणें मेवता आनी म्हारग जाता नुस्तें. ताका लागून हेजेर कंट्रोल करपाचो चड गरज आसा. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA प्रोडक्ट सांगता त्या प्रमाणे ते ट्रेडिंग बिझनस ते बिझनस ताका आमी कंट्रोल करूं शकना पण जे एक्सपोर्ट जो आहा गोंयचेंच नुस्तें न्हू जाल्यार जेन्ना नेबरींग स्टेटींतून सवाय गावता जाल्यार ते इम्पोर्ट करतात आनी ते इम्पोर्ट केल्या उपरांत प्रोसेस केल्या उपरांत तो एक्सपोर्ट करपाचें सिस्टमूच सेपरेट आहा ते आमी गव्हर्मेंट हेजेर कांय कंट्रोल करूं शकना. स्पीकर सर, कितें आसता ती सोसायटी जी आसता न्हू तांकां कंट्रोल करपाची चड गरज कित्याक मिनिस्टरान तांकां सांगूंक जाय कित्याक आतां तशेंच भायलें नुस्तें भितर येता न्हू आनी एक पाट प्रिजर्वेटिव्ह घालून येता कमले एक पाट कितें फॉर्मेलिन येता आनी कितें येता तेजेरय मातशें गरज आहा की तुवें FTAक सांगून कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय कित्याक आमी गोंयकाराची लायफ ते गोंयकार त्रासान पडप उपकारना ते पळयलां कितलेंच आतां विडियोचेर गमन येता आनी हें तर आतां कंट्रोल करीत FTAक इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें की एक लिटमस पेपर वायता कमलें न्हू तो अशें तर ओपन दरीत फार्मासीन आनी कोणीय आतां सादो आमचो गोंयकार जर आतां ते घेवंक शकता कितें ₹30 ₹50 बाकी आनी तर अशें नुस्त्याक केन्ना हें लायलें न्हू जाल्यार तांकां गमता. हेजेर कितें जातलें न्हू भायले अशें नुस्तें जे प्रिजर्वेटीव घालून येता न्हू ते बंद जातलें तें चड आनी चड इम्पॉर्टंट आमच्या गोंयकारांक लागून इम्पॉर्टंट तुवें मातशें काम करचें आनी हे एक्सपोर्ट जाता तेजेर कंट्रोल करचो. फॅक्ट्रींक वयता मायज वयता ताका कंट्रोल दरीत न्हू तूं सोसायटीक बाय इन्स्ट्रक्शन दिता जाल्यार सगळें कंट्रोलार येतलें. ठीक आहे. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA सांगत्या प्रमाणे FTA जे आहा ते एक्टिव्ह आहा फॉर्मली दे आर कन्सर्न अँड दे आर डुईंग देअर ड्युटी. आमचो विशय कसो आहा जे फिशींग एक्टिविटी जी आहा ते फिशींग केल्या उपरांत जेटीर येयल्या उपरांत थंयसून जेन्ना भायर सरलो माल तो मार्केटाक गेलो की मार्केटान वचून आमी हें करना ते कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा दे आर लुकींग आफ्टर दॅट. बिकॉज सर हे जेटीचेरूच नुस्तें एक्सपोर्ट जाता जेटीचेरूच ट्रक येता आनी एका ट्रकान एक 9 टन 10 टन नुस्तें भायर वयता कमिशनाचेर ₹1-2 ₹3 बद्दल एजंट कमिशन धरता आनी भायर वयता आनी हे हेजेर कंट्रोल आसूंक जाय. हे मातशें कंट्रोल तुवें धरूंक जाय कित्याक जाल्यार गोंयकारांक आमचें कितें जातलें नुस्तें तर आमचें भायर गेलें जाल्यार आमकां मागीर तें म्हारग खावचें पडटा आनी तुका नुस्तें आतां हजारांच्या वयर जालेलें आहा. हें मातशें तुवें कंट्रोल हेजेर धरचो. स्पीकर सर, स्पेसिफिकली पॉइंटेड जो तुगेलो उत्तर आहा तुगेलो रिप्लाय पडचो जाल्यार इज अ क्लासीक केस ऑफ ब्युरोक्रेटीक हँड वॉशींग. तूं हात धुयता पान पुसपाचो प्रयत्न जाता हें कित्याक म्हणटा हांव स्पीकर सर यू आर हायडींग बिहायंड द टेक्निकॅलिटी दॅट एक्सपोर्ट्स आर गवर्नड बाय द युनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थ्रू मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंटल अथॉरिटी. हो तुगेलो आन्सर. स्पीकर सर, significant portion of high value catch mostly goes to the export markets all across the country, out of the country. Anik tugelo tu answer dil te bashi sarkarak
your claim that no uncontrolled export is happening in the state of Goa is false, first of all. It's because monitoring and capping is based on local availability. Available जरी तो नुस्त्या local लोकांक ना. Do you have a system or would you propose to ensure की जे export जाता आणि गोंयकारांक पहिले गोंयकारांक मेळ मागीर एक्सपोर्ट जातली. हांव कित्याक म्हणटा बिकॉज all Goa fishing sector पडा, it seems to be operating on a model of catch here, export there. हिंगा catch कर आणि export कर. But because म्हाका दिसता आणि Goans today have to pay the price. Today Goans have to pay the price. What we are witnessing is not a market failure, but it is a policy failure. प्रश्न हा की what conditions, if any, are attached to the subsidies to दिता बोटकारांक start केल्ले. तेजेर कितें condition are given to fishing trawlers की and boat owners or traders, are you willing to mandate की हे subsidized beneficiary पयली गोंयकारांक जाय? कित्याक खूब चर्चा जाली हेजेर नुस्त्याचेर. कोणान प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्युशन हाडलें कितें जालें, बट वील गोवन्स गेट सबसिडायज्ड फिश? हे म्हाका दिसता इट्स अ पॉलिसी डिसिजन दॅट मुखेलमंत्री नीड्स टू टेक. त्या इंजिनाचे दिसतू आय ते भाजी त्या इंजिनाचेर डिपेंड कोते तेंगे ज्युरिस्डिक्शन आहे. ते इंजिन बरें जालें तर म्हणून पॉलिटिकल रिझोल्युशन जालें म्हणून ते बरें आहा, ते काँग्रेसानूय सपोर्ट केला, ते उलयना तूं. विरोध केला कालूय विरोध केला, सपोर्ट केला की ते उलयनाका तूं न्हिदलो उठलो मातशें स्पीकर सर. प्रश्न असो आहा की विल यू ब्रिंग इन सम पॉलिसी टू एज पर नाव यू कॅनॉट डू एनीथिंग. सो एव्हरीवन गोंयकारांक शीतकोडी मुट्टे नुस्त्या मुट्टे पयलें प्रश्न विचार आनी गोंयकारांक बांगडे पास खावपाक मेळ्ळे. हे पड मोळसो चणक बारीक नुस्तें खाता सगळे हे पड. हांव नुस्तें खायना रे, हांव शाकाहारी, हांव वेजिटेरियन, सारको वेजिटेरियन. सोडलें नुस्तें खावपाचें 2 वर्सां जालीं. आतां स्पीकर सर प्रश्न असो आहा, प्युअर वेज इसवण मोडसो हे सगळे लॉबस्टर सुंगटां हे गोंयकारांक मेळटले खावपाक? येस. When you are basically getting here from Goa and it is being exported and Goans cannot do it. What is the use of this when you are giving subsidies? Will you bring in a policy that Goan economy गोंयकारांक हे मेळटले मो? सांग तूं मातशें. स्पीकर सर, जसे LOP सांगत्या प्रमाणे आमचे कडेन ती पॉलिसी ना, पूण हे फिशींग एक्टिविटी ज्यो आहा रेडिओ ऑपरेशन बसून घेत बसून घ्या. फिशींग पॉलिसी ना मग तू हाडपाक शकता. आन्सर करूनय मरे पॉलिसी तयार हाडप. मिनिस्टर आन्सर स्पीकर सर, फिशींग एक्टिविटी ज्यो आसता तांकां एक्झॅक्ट सक्सेस गावता गावना होय प्रश्न आसता. अमूक बरें जावं बरें मार्केटाक जाय तसलेंय गावता म्हणून, बसून घेत. पूण हेज्या प्रमाणे ते बरें भायर धाडटा जावं थोडे बांगडे बिंगडे जे आसता ते मार्केटाक, पूण ते म्हाज्या हिशोबान खूब सवाय गावता 4-5 वर्सां. पूण सांगपाचो तुवें केज फिशींग म्हणटा कन्सेप्ट हाडलो आनी मागीर बंद जालें. थोडे जाग्यार मेन म्हणटा दॅट वॉज एन ऑल्टरनेटिव्ह टू गिव्ह फिश एट सबसिडायज रेट. व्हेरी सिंपल. तो प्रयत्न तुम्ही पॉलिसी हाडले. विल यू ब्रिंग द पॉलिसी? येस और नो? विल नॉट ब्रिंग, दॅट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव्ह गोवन्स फिश एट लेस रेट. हे तू सांग. बिकॉज सर सध्या श्रावण सुरू आहा, हांवूय नुस्तें खायना श्रावणान, ओके. बट एक गजाल खरी आसा की गोंयकाराक फिश करी रायसा शिवाय जायना. नुस्तें म्हणटा तें जायत आणि ते नुस्तें जाय म्हणून ह्या हावजान प्रत्येक फावटी नुस्तें ह्या विशयाचेर वेगवेगळे फावटी डिस्कशन येयला. फाटले फावटी तो झगडटालो की ताका सबसिडीज कित्याक दिना काय म्हणून. आमी सबसिडी चालू केली दिवपाक आतां. कंट्रोल हाड दिल्यार तुमचें रायट आहा. बिकॉज सर नुस्तें आहा तें 2 तरेन एक्सपोर्ट जाता. एक डायरेक्टली फिश एक्सपोर्ट जाता, एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन हांवें जी घेतला. दुसरें प्रोसेस करून एक्सपोर्ट जाता. आनी प्रोसेस करूनय एक्सपोर्ट जाता तें नुस्तें विशेष करून गोंयांत जे खायना प्रोसेस आहा तितू जायत मागीर दुसरें आहा फॉर्मेलिन आहा नाका. जे ट्रॉलर हाडटा गोंयकार कोण गोंयकार बोट कोण त्यो गोवन बोट्स डोंट डू इट. आनी ते कॅनान तूं टुना बिना ते नाका गोंयकार हायना ते सगळे खायना. बस तू ते कॅन्ड टुना हायना. तूं आमकां फकत एक आन्सर दी की तुवें सबसिडी दिलय. विल यू ब्रिंग अ पॉलिसी टू मेक शुअर गोवन्स गेट दीस फिश एट सबसिडायज रेट? बिकॉज सगळ्यात तोच उलयता दुसरे वाटेंतल्यान. ते प्रोसेस करून जे एक्सपोर्ट करता हांगासर पळय न्ही तेजेरूय तोच उलयता, हांव उलयना.
ताजेरूय बी परत म्हणजे सबसिडीच्या विशयाचेर उलयता, प्रोसेस करता तेजेरूय उलयता ते. स्पीकर सर, एक म्हणजे नो डावट एक गजाल खरी आसा की आमी पॉलिसी डिसिजन घेता इन फ्युचर गोंयकारांक कशा पद्दतीन सबसिडायज रेटीन नुस्तें मेळटलें. आमचें डिपार्टमेंट आतां पर्यंत तांकां मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत जी व्हॅन दिवपाक जाय, ज्यो स्मॉल गाडयो दिवपाक जाय, सगळो सपोर्ट सातत्यात सरकार करीत आसा. म्हणजे स्मॉल फिशरमॅन पासून तो व्हडलो सुद्दां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सबसिडीज व्हडली बोट घेवपाक सुद्दां सबसिडी जी आहा पळय ती दिता. बट अजून पर्यंत आमी पॉलिसी फ्रेम करूंक ना की तेंच्यांनी नुस्तें कितलें ताका नुस्तें मेळ्ळें आनी ताजो कितल्या मोठ्या प्रमाणात ते गोंयकारांक कशें दिवपाचें ही पॉलिसी इन प्लेस ना. बट ती इन लॉंग रन ही पॉलिसी जी आसा केन्ना हाडलो तूं पॉलिसी लॉंग रन श्री विजय दिसता श्री विजय सरदेसाय पॉलिसी हाडपाना हे 2 दिसांनी हे सेशन जातले मागीर 6 म्हयन्यान मेळटले. येस बस बिकॉज सर 6 म्हयन्या भितरूच पॉलिसी हाडटा, हांव डिसायड करता कितें पॉलिसी हाडपाची तेन्ना 6 म्हयन्या कंट्रोल हाडटा. 6 म्हयन्यान हाडटा पॉलिसी. स्पीकर सर, एक 2023चो कन्सल्टन्सी रिपोर्ट आहा एसोचॅम ग्रँड थॉर्टन म्हणटात. ते कितें म्हणटात की गोंयांत कोल्ड चेन कॅपॅसिटी 24 फक्त युनिट आहा, म्हळ्यार 92% आर इन प्रायवेट हँड्स. बेसिकली कितें जालें, सरकाराचो कंट्रोल कोल्ड चेनीचेर ना, आयसाचेर ना, आनी ताजे खातीर दे आर सेईंग, दिस इज अ रिपोर्ट दॅट आय एम सायटींग, दॅट दिस इज अ बॉटलनेक बिटवीन फूड प्रायसीस अँड लॉजिस्टिक्स हो इश्यू म्हणून. बिकॉज जर हाजे खातीर आमी अशें एक निष्कर्श काडूंक शकता की रायझींग प्रायस ऑफ फिश इज ड्रिवन लेस बाय एक्सपोर्ट्स बट मोर बाय डिमांड फ्रॉम टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी. सो हांगाचो डिमांड येता आनी कोल्ड चेन आमचे कडेन नात ज्यो भशेन आसूंक जाय, ताजे खातीर हो जाता अशें म्हणून आमी निष्कर्श करूं येता. ताजे खातीर एक म्हजो प्रश्न आहा, सरकार कोल्ड चेन कॅपॅसिटी वाडोवपाक कितें करता? कित्याक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना म्हणटा ती फक्त 2,80 लाख रुपये दिता फॉर बिल्डिंग कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी विच इज इनसफिशियंट. आता 6,40 लाख तुम्ही फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर फिशरीज अँड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड हो तुम्ही घेतला बी, पण तो म्हाका नाका. 2,80 लाख फॉर अ कोल्ड चेन इज लेस. सो हे तुम्ही वयल्या इंजिना कडेन करचें पडटलें. दुसरें परतो इश्यू येता फॉर्मेलिनाचो आनी फूड टेस्टिंगाचो. आमी एक क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ताजे सुरेश प्रभू आसतना आमी हे घालपाचो फावंडेशनूय घाल्लें. ते केन्ना तुम्ही फूड टेस्टिंग करतले आनी हे क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया म्हणटा ताजें प्रॉपर एडवान्स लॅब केन्ना येतले? 2 प्रश्न आहा म्हणजे, एक तूं कोल्ड चेनीचो आनी दुसरें इज अबाउट क्वॉलिटी कंट्रोल. स्पीकर सर, जे कोल्ड चेन म्हणटा पळय तो जो ते अमावंट आसा तो आमी स्टडी करून जे आमचे स्टेक होल्डर जे आहा तांकां प्रमोट करपाचो विचार करता आनी जो एक्स्ट्रा जो ह्या 2 कोटी म्हणटा तेच्या पेक्षा जास्ती मागून घेवपाची आमी प्रयत्न करता. फातोर्डाच्या मार्केटान घालपाचो तेच घालपाचें पीडीएच्या हातून न्ही. स्पीकर सर, आमी पीडीएचो मार्केट जो आमी फातोर्डा बांदपाचो आहा ना पळय बांदपाचो आनी बांदला तो पयलीं आमी एक्झिस्टिंग मार्केटान घाले. आता नवे हातून तुम्ही मागूंक जाय, तुम्ही ते वयर करूंक जाय. तेन्ना सुरेश प्रभू गोंयकार आशिल्लो, हो इश्यू तेन्ना घासतालो. बिकॉज सर 2 गजाली म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया हांच्या वतीन जो टेस्टिंग लॅब घालप स्पेशली फॉर द नुस्तें तपासपा खातीर. ओके तो ना कित्याक दॅट इज द एंट्री पॉयंट. चेन आमच्या एक्झिस्टिंग मार्केटान ती फॅसिलिटीज ही अवेलेबल करून दिवप हो सरकाराचो प्लॅन आसा. आणि त्या एक्झिस्टिंग मार्केटान आमी कोल्ड चेन फॅसिलिटीज एटलिस्ट ना कोल्ड चेन सामकी लांब. ती जो एक्झिस्टिंग मार्केटान करता पळय ते एक आयस मेकिंग युनिट फ्लेक्स म्हणटा ताका, ती कोल्ड चेन न्ही. कोल्ड चेन म्हणटा ती कितें की जें तुका नुस्तें सडनली मेळ्ळें, चड मेळ्ळें, कितें मेळ्ळें, बारीक तुका सुंगटां मेळ्ळी सोलार, तें काडून तूं आयसाक मारता आनी ते सेव करता आनी मागीर तूं बऱ्या प्रायसाक विकूंक शकता. तें जायना म्हणून ते फिश मिलाक वता. सर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सबसिडी आसात आनी प्रायवेटली कोण जो हितून इन्व्हेस्ट करूंक सोदता पळय न्ही प्रायवेट आज मेन पळय आयस म्हणटा तो कंट्रोल 92% प्रायवेट हँडान आहा. गव्हर्मेंटाचो कांयच कंट्रोल ना ताजेर. सो तुमी तें घालूंक जाय. कोल्ड चेन सरकाराची जावपाक जाय. डबल इंजीन आहा जाल्यार ती हाडात तुमी वयल्यान. स्कीम आसा पण हाडूंक जाय ना ती. बिकॉज सर आमी मॅक्झिमम आमचो प्रयत्न आसतलो की कोल्ड चेन सिस्टम ही गोंयांत सरकाराच्या वतीन सपोर्ट करून डेव्हलप सरकार करूं शकना. आमी सपोर्ट करून डेव्हलप कशा पद्दतीन करूं शकता तो सरकार सपोर्ट करून ती हाडटा आनी जेणे करून आमकां प्रायस कंट्रोल दवरपा खातीर उपयोग
घेवपाक तुम्ही Bruce Silva. फिश फेस्टिवल करपाक 4 कोटी रुपया मोठे Opposition Fish festival. opposition बसून घेयात ह्यो इम्पॉर्टंट पॉइंट नाही, एकूच ते प्रत्येक- फिश फेस्टिवल करपाक 4 कोटी प्रत्येक फावटी तूं इंटरव्यू जालो आम्ही आसल्यार नुस्तेकारांकूच प्रमोट करता मरे मागीर तुका नुस्तेकारांक प्रमोट केलें गोंयकारां ते मेळ्ळें नुस्तें हांवपा जालें आनी गोंयकार मरे 4 कोटी रुपया मोडून जे फिश फेस्टिवल करता पळय Leader of opposition बसून घ्या. पासून Bruce Silva. सालसे तितले Bruce Silva नुस्तेकार करता. करता. ते मातशे गोंयकारां दियाय मातशे करता पळय न्ही, नुस्तें सालसे Bruce Silva तुझा प्रश्न घ्या. मातशें गांवठी जावपा शिरीपणा गोंयकारां गोंयतले नुस्तेकार सालसे तितले नुस्तेकारांचे गोंयकार सालसेटी आवडना सबसिडी दिल्या पळय न्ही तो सालसे तितलो जाय जाल्यार ताका सांग सालसेटी म्हणजे गोंयकार मरे तो सालसेकार गोंयकार तू म्हणटा 4 कोटी म्हणजे खर्च करूंक येना तर स्पीकर सर स्पीकर सर एक टायम आसलो आमच्या गांवांनी येताले आनी नुस्तें जाय रे म्हणटाले पूण आयज टायम येयला मछली मागताय रे म्हणटाय आतां आमची स्टेट आहा ती सेकंड फीश कंज्यूम करता आफ्टर केरला कॅपिटल पूण आयज गोवोरमेंटान कितें केलां फूड सेक्युरिटी लागून बिकॉज आमची मार्केट बांदलेले 75% पयलीं ऑक्युपायड जाताय भायले नुस्त्याचे आतां लोकल नुस्त्या थिंग कितकोन पावतले ते लोकल नुस्त्या थिंगा लुगार ना म्हण ते मिडल मॅन आहाय तेन्ना दिताय तेज्या सवाय दिताय आनी आयज मिडल मॅन आहाय ते सायन ग्रेस चालवाय हांव जाणा कित्याक जेन्ना फर्स्ट ट्रॉलर आमगे आंबेली हिंगा येयल्ली तेन्ना सेंट सबस्टँड म्हूण तेन्ना हांव जाणा कोण एजंट मिडल मॅन आसलो ते दिसता येयल्ले एक पोती घेवन आयज ते तेंचे इन्कम जाला 200 मिनिमम 200 करोड 1000 करोडांचेर पावलो आहाय सो आयज सिट्युएशन अशें एज पर माय नॉलेज 30% ट्रॉलर जाय ते इंकपा आहाय आयज हिंगा देंवता पूण कर्नाटका महाराष्ट्रांत हे वर्सा 100 बोट एक्स्ट्रा येताय ट्रॉलर्स पूण हिंगा 5 पासून येयल्यार म्हाका खबर ना स्पीकर सर आयज एक ह्याचो इन फायटींग जाता आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी मेकनायज फिशरमॅन बोटे आहाय ते ओनर तेंचे मदीं केस्तांव जाताय जरी जर प्रॉब्लम सॉल्व जाता जाल्यार नुस्त्याक सवाय जाता जाल्यार हें दोगांयकूय एकठांय हाडपा जाय आनी नुस्त्याक कितकोन मारपाचें कितकोन वाडोवपाचें ते बेस्ट पर्सन सांगपाक पयलीं कितकोन जातालें आतां कितकोन सो मुगे क्वेश्चन मिनिस्टराक एक मिटींग तुगे फूल डिपार्टमेंट अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक प्लस मेकनायज बोट ओनरांक घेवन एक मिटींग कोत्तलो आनी ती कोत्ता जाल्यार केन्ना कोत्तले स्पीकर सर जे आमचे आमदार सांगता ते ट्रेडींग बिझनस आनी बिझनस मेथड ते चलता ते जे पळय ट्रेडर्स आहा आनी ट्रॉलर ओनर आहा हे कंप्लीट 2 डिफरंट हे आतां जेन्ना जे ट्रेडर्स पयशे दिता बोटवाल्यांक ते गरजेक दिता आनी तेजो ऑब्वियसली तो ट्रेडर तेजो बेनिफीट घेतलोच पूण एक मिनीट आन्सर सांगून आमी कितें जाता की आमी मॅक्झिमम सपोर्ट जो आहा तो ट्रॉलर ओनरांक दिवपाक जाय ट्रेडिशनलाक दिवपाक जाय आतां ट्रेडिशनल आनी ट्रॉलर ओनर ही एक जावन उलयताले का ट्रेडराक आमी बसोवंक शकना आमच्या हितून कोण येता आमच्या हितून येता ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी ट्रॉलर ओनर ह्या दोगांयकूय हाडून तेंची कितें डिफिकल्टी आहा दॅट वी कॅन सॉल्व म्हाका एश्युरन्स दी मातसो हांगा एश्युरन्स जाय तूं तें केन्ना एक दीस बसयतलो एक आख्खी डिपार्टमेंट तेंगे प्रॉब्लम स्पीकर सर आमदार सांगता त्या प्रमाणे कॉम्प्लिकेशन आहा पळय ते तेजेर कॉम्प्लिकेशन आमचे ना ते ट्रॉलर ओनर कॉम्प्लिकेशन ट्रॉलर ओनर आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन स्पीकर सर उलोवंक दी म्हाका कंप्लीट करू दे जर तूं समज इनिशिएटीव घेतले हांवूय तांकां सांगता तूं आनी हांव बसया आनी आमचे मेन ट्रेडिशनल फिशरमॅन जाय थिंग फिशींग जाता सर पयलीं ते जेट्टीर ते सदांच ते ट्रेनिंग हॉल बांदूंक सोदतात तेच फिशरमॅन ऑब्जेक्शन हाडटात तेच बंद करतात थंयच एसोसिएशन आहा आनी थंय कंप्लेन तेंच्या भितरूच बरें हें जायना तेन्ना आमी गव्हर्मेंट सदांच स्टेक होल्डराक मिनिस्टर समजना म्हाका जाय ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे रांपोण बी मारताय तेंगे डिफिकल्टी आहाय प्लस हे आमगे मेकनायज बोट ते एकठांय करपा जाय हांव सोल्युशन काडपा जाय स्पीकर सर ताका जाय जाल्यार न्ही एकदां हांव मिनिस्टर सांगता तेचे सगळ्यांचे ट्रेडिशनल आनी ट्रॉलरवाले एक मिटींग आपयता तूंय लिस्ट दी आमी एकदां आपया आनी विशय रिजॉल्व करता काय हरकत ना स्पीकर सर करता सीएम आनी मिनिस्टर स्पीकर सर हे प्रॉब्लेम कितें जाता सुंगट हाडली न्हू 4 टन सुंगट पडली सोलारा सुंगट पडली ती 4 टन सुंगट प्रिजर्व करपा 7-8 वरां थिंगा आमचे कडेन आयस ना
आणि आयज ना म्हणटरी कोणूय मिडल मॅन येता आणि तो घेवन वयता सुंगट 100 रुपये पर किलो. दॅट मिडल मॅन इज नॉट अ गोवन पर्सन बिकॉज ही हॅज टू पे. आतां हिंग कितें जावपाक जाय, तुमी एक प्लॅटफॉर्म मिटींग केलें म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना, मिटींग करूंक जाय. यू नीड अ प्लॅटफॉर्म, बायर अँड सेलर, फिशरमॅन अँड बायर. फॅक्टरी कोणाको आहाय तो बायर, मिडल मॅन फिशरमॅनाको घेता आनी बायरां हिंग किता. तो ते मिडल मॅना आउट करपाक बायर आनी फिशरमॅनाचो प्लॅटफॉर्म हे तूं याद करपाचें. म्हणजे गोंयांत आतां कितले जाण बायर आहाय फॅक्टरी आहले तांकां आनी फिशरमॅनाक एक प्लॅटफॉर्म. सो एनीबडी कॅन डील विथ एनी बायर. सो मिडल मॅन नाक मागीर. मिडल मॅन पयशे कोता 100 रुपया 1 किलो सोलारा घेता आणि तो 150 रुपये 160 हिंगिता 50 रुपीज. सो दॅट इज द बिग प्रॉफिट. आणि ते फिशरमॅना मेळपाक जाता, गरज ना हे मिडलमॅना हें करपाक. आनी मिडलमॅन गोंयकार ना, कित्याक यू हॅव टू इन्वेस्ट. 100 टन सुंगट जर घेवपा जाय बाणावसान सगळे आमगे फिशरमॅना कडेन जाल्यार 100 टना पयशे दिवपा नाकाय तांकां. क्रेडीट जाल्यार क्रेडीट करूं. सो दीस प्लॅटफॉर्म तुवें मातशें करपा जाय, कित्याक हिंग असेंब्ली येयल्यार जे आमगेले सोलार प्रॉन्स आहा ते आमकां 150 रुपया मेळटाले 2022 आज 250 रुपये जालो मार्केटांत लोकलांत. सो ते कित्याक जाता, बिकॉज ऑफ दीस एंटायर मेकॅनिझम फेलियर. सो आय थिंक हे दार्यार घालपाक गरज. स्पीकर सर, आमदार वेंचीन सांगल्या प्रमाणे आमी ते कशें सॉल्व करपाक जाय, सीएमान सांगल्या प्रमाणे ते ट्रॉलर ताका बसयता आनी हेंचे बरोबर बसोन वील फायंड अ वे आउट. ट्रॉलर आसा हो पयलूय आमी इश्यू काडलो. ट्रॉलराचो जो डिझल सबसिडी आसा, आतां कितलेशे ट्रॉलर बंद पडटा, सो तेंची डिझल सबसिडी आसा ती बंद केल्या. आनी त्या कारणाक लागून स्पीकर सर असो इश्यू जाता. सीएमान सांगला की आमी मिटींग घेतले म्हणून. दुसरो जो विशय आसा तो विशय जो आसा तो सबसिडायज व्हॅन्स ज्यो आउट केल्ल्यो आतां त्यो बंद जाल्या. तुमी सबसिडायज व्हॅन केल्ल्यो आतां थोड्योच चालू आसा. स्पीकर सर त्या बाबतींत हांव आमदाराक रिक्वेस्ट करता, आतां 50,000 डेपॉझीट दवरून आमी ई रिक्षा दिता. तेणे आपल्या मतदारसंघान 1-2 जाय जाल्यार एप्लाय तुमी बायक बीन दिता पळय ती आमची ऑलरेडी नुस्तेकारांनी घेतली. नाही रिक्षा घे मरे घेतली. हांव स्पेसिफिकली कितें म्हणटा, जो गव्हर्मेंटाच्या थ्रू ग्रुपाक लागून व्हेकल येताल्यो सबसिडायज व्हेकल तुमची स्कीम आसली सबसिडायज व्हेकल ज्यो तुमाक एनओसी सीएसआराचेर फिशरीज डिपार्टमेंट तुका कोल्ड स्टोरेज बांधून दिता. स्पीकर सर, त्या मांडावर तुमाक एनओसी दी. आय विल गेट वेंजी वेगात फिशरमॅन कुड वेंजी वेगात बसून घ्या. एक स्पीकर सर, तुमीच करून दिता नुस्तें. तुमकां खबर आसा आयकून घे, प्रोक्युअर करून आयकून घे. आतां ते जायना. वेश ऐकून घे, प्रश्न विचारता. स्पीकर सर, आमदार जे सांगता त्यो व्हॅनी आदी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमीन ते दिल्ल्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सोसायटींक बी. ती स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आतां ना. आतां ही नवी स्कीम दिल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान ई रिक्षा. फक्त 50,000 सेक्युरिटी डेपॉझीट आनी रेंट आहा पळय म्हयन्याक ते दिवपाचें, ताका फ्री ऑफ कॉस्ट आमी दिता. प्रोक्युअर करपाक प्रॉब्लेम जाता नुस्तें. प्रॉब्लेम दिलाय लोक. येस येस. काटे पासून फ्रेश घेवपाक गेल्यार 500 रुपया. सारखे नारी शक्ती खबर आहा. स्पीकर सर, LED fishing is one of the major cause. The bull trolling, LED fishing. आता तुम्ही ड्रोनूय घेतल्या. ड्रोन घेऊन बसून म्हाका कळोंक जाय तुम्ही कितले हे बुल ट्रॉलर ना जाल्यार ते LED फिशिंग करता तांकां कॉन्फिस्केट करून कितले हे केल्या ते. बिकॉज बुल ट्रॉलिंग LED फिशिंग करून बारीक पासून जीव हा तो कवर करता. हाऊ विल आवर फ्युचर it is only going to fish is only going to get expensive day by day if we allow this LED fishing, if we allow this bull trawling to go on and on. So I think the department has to be very serious to आता ड्रोन येयला म्हणटा. ड्रोनाची गरजूच ना. विचार रावल्यार ते कितले LED फिशिंग जाता ते लायट दिसता सारखे सगळ्या लोकांक दिसता. सो तुवें आतां ड्रोनूय हाडला म्हणटा. कितले तुवें कॉन्फिस्केट केले आनी कॉन्फिस्केट करून व्हॉट इज द पनिशमेंट व्हॉट यू हॅव. स्पीकर सर, आमी डिपार्टमेंटान हे पयलीं सगळी स्टडी करून आमी आतां मेकॅनिझम केला. कोस्ट गार्ड, कोस्टल पुलीस आनी आमचे डिपार्टमेंट प्लस ड्रोन सर्वेलन्स धरून ह्या वर्सा मॅक्झिमम जावचें ना हें हांव हावजान सांगूंक सोदता की वी वील सी दॅट नो बुल ट्रॉलिंग एंड LED वील टेक प्लेस. श्री दिगंबर कामत. नुस्तेंच सोंपना. गाडयो सबसिडायज रेटान दिवपाच्यो आनी मडगांव बिडगांव त्या वटेन आसताली मार्केटाक बी येताली रावताली आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटालो. सगळे नुस्तें फाट. आतां सगळ्यो गाडयो बंद जाल्यो सगळ्यो.
ना चालो मडगांवान कोण चलयना ते आता कित्याक मडगांव चालू करा मडगांव ते मेन लोक घेयना तू कोण घेवपाचो जाल्यार धाड तेच्या कडेन मडगांव नाही, आता परत आम्ही नव्यान दिता तू आता कोणाला आता पण बनवायचं काय वाटतं, तुम्ही पैसे सोदता तांचे कडल्यान 50,000 फक्त नाही तो नवो भुरगो आसा पळय काम करपाक सोदता 50,000 फक्त सेक्युरिटी डेपोजिट हा तुम्ही काढा आनी दिया मरे नाही अप्लाय करिना जाल्यार कितें करूं अप्लाय करा नाही नाही तुम्ही आयज एप्लिकेशन केलं 8 दिसा भितर तुमकां नवी गाडी दिता आमी. फाल्यां गाडी मेळटली 8 दिसा भितर 4 दिसांनी सुद्दां दिवं येता फॉर्मेलिटी करूंक जाय कंप्लीट. Yes. Start question number 2. Sri Carlos Ferreira, Ilya Alemão, Alton de Costa. Honorable 2C. 2C. तू सी कोण Because the answer is per computer sheet supplied the house. जॉईंट आतो येत मरे तुका हय हय जॉईंट आतो विजया बरोबर Honorable Speaker. असो रे तू पयली येतलो जॉईंट आतो विजय पयली Joint. Honorable Speaker, former Union Minister Suresh Prabhun सांगलोलें की कॅरिंग कॅपॅसिटी आमचे गांवांचे काडून जाय म्हणून सगळे हांसपा लागले आनी जोक्स करताले मागीर हांव मेळ्ळो तेन्ना बासोरात चलोन वयता तेन्ना ते म्हाका सांगलां कितें ते कॉन्सेप्ट ऑफ कॅरिंग कॅपॅसिटी आनी म्हणलें आमचे गांव आहा ते अर्बन जातले आनी अर्बन म्हणल्यार मागीर आमचे गोंयाचे गांव आहा ते कावर जातले. So I believe that this urbanization will change the nature and character of our villages, and that will be a major shift in a demographic pattern. Our character of the villages and its soul will be lost. Right now we are facing problems about road, we are also having problems relating to spaces, and we are having problems relating to water. And now with the regulations which you are bringing, you're reducing even the time frames of panchayat to decide whether they will not even have time to go for inspections and all that. And this will be a major problem which they will face. So I have to, my first question which I want to put, you have given me the answers by saying that the village panchayats have not carrying out any demographic, or the carrying capacity has not been carried out. But at the end of the day, it is by your directions they are bound to carry out the, approve them and give them the construction licenses. Now, what can you make amendment in the law so as to make this mandatory, so as to ease the burden of the locals who are residing, so that the carrying capacity can be analyzed, and in the context of the Gram Sabhas, I'm not talking of single units, I'm not talking of a few units, but when it comes to multiple units, large units, what we call mega projects, or these big gated colonies which come, which change the democratic pattern, which are now invading my constituency. Already it is now in other parts of the coastal areas of Bardez and other places in Salsette have already come, especially the coastal belts, where you have huge villas like 90 villas or flats and all which are coming. What kind of an assurance can you give as to do this? My first question. Because I think what the Honorable Member Carlos Ferreira is asking, Spashpade, very clearly the answer has been given in my written answer. But I also appreciate his concern that the demographic entire thing is, demography is going to change. You are going to have unabated development in villages everywhere in Goa where we used to not see any development. हांव तेका मुद्दम सांगपाक सोदता. Today also as you move in entire Goa, it becomes very difficult to distinguish between a rural area and an urban area. That's why a new term also is being used, calling it true urban. Which is rural, which is urban, you cannot make out. Speaker sir, but as far as what he is implying or saying, the projects that are coming up, panchayats do not have the mechanism to judge the carrying capacity of a village. Normally what happens, the normal procedure which you must be knowing, the plans get passed by the town and country planning department and or the PDAs and other agencies, they come for only grant of license to the panchayat. That is our role. Now in spite of that, what happens sometimes is, in villages obviously they call now the term mega project is there, and rightly so in some cases people object. But
हे ऑब्जेक्शन येता तेन्ना ग्राम सभा म्हूण आसता, एवरीबडी गॅदर्स देर, दे क्रिएट ऑब्जेक्शन एंड दे हैव इन सम केसेस इवन स्टॉप प्रोजेक्ट्स. It's after long time, after certain corrections are made, where it goes to those particular respective department, and again it comes perhaps to the panchayat, and then they clear it. This is the mechanism. But as your question says, carrying capacity judge करून दिवपाचे काय ना ते ना. आमकडे एकूच mechanism हा पंचायतीन, and that mechanism, because it is grassroots democracy, it is the people who decide in the gram sabha. Oh, आमका project नाका. In some cases, they have managed to stop also, which you have seen. There is a little bit of confusion now because of, the factors. So people don't know which project will come up, which project will not come up also. There is a certain uncertainty. So as against that uncertainty, the panchayats can do very little. All they can do is the people in that village can come together and think. I'll give you one classic example. A 5-star hotel right in the heart of city, Marriott, what has come. The road. Is it a broad road enough for a 5-star hotel? But it came up, no? Just one example I am giving. Like that, there are umpteen examples. In the villages also, developments have come up. Tall buildings have come up. That's why I am saying it is a rural urban area. Can you stop development per se? Because there is demand, people are building. Today, population is rising in every village. Our own Goans also are building. It's not that only outside people are coming. And ultimately, who sells the land to the other outside people? It's our Goans only. So there has to be a rethink of sorts of everyone concerned, whether we are going to allow Goa with unabated development. Don't blame only the panchayats. Panchayats have a limited role to play, and that they are playing already through the gram sabhas as well as the panchayat bodies which decide. Kite jai, kite na, te panchayat decide karta. Honourable Speaker, I appreciate the concerns of the Honourable Minister and the government in this regard, and recognizing the issues which arise out of this carrying capacity failure to assess. But my pointed question is, Poile, you have a 2012 opinion of the Learned Advocate General which was given, and the Director of Panchayat says that the Gram Sabha cannot take decisions on construction licenses, and that is being followed in letter and spirit. If the panchayat rejects, now you're giving an appeal to the BDO or to the deputy director, who will override the panchayat and say you'll have to give, because if the town planning parameters are met, they have to give. So there's no option. Now, in this background, when the panchayats are virtually becoming like post offices, because if TCP clearance is there, they are bound to give it, unless they find some discrepancy on title or some road issue which is not available. Otherwise, the rest they're bound to put a stamp and give it. Our specific question is, what way can you, as a Panchayat Minister, permit the amendment of the Panchayat Raj Act to take these factors into consideration, which can be considered by a Panchayat when giving the construction license? Speaker, sir, Honorable Carlos Ferreira is a learned advocate. I cannot amend the Panchayati Raj in such a way things what have been cleared by other departments. As he says, yes, it is like a post office only. But they nevertheless hold the projects. And you know the reasons why in certain panchayats, certain huge projects are being held up. And only after certain things happen, they get cleared. You and I know it, the entire house knows it. I don't want to say that in the house, but as against that background, Speaker sir, जे ऑलरेडी आमकां प्रपोजल क्लियर जावन येता, PDN आसून दी, बाकीचे परमिशन, एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसून दी, बाकीचे आसून दी, पंचायत कशे आडायतले? Can I get a law to obstruct that? As you rightly say, Gram Sabha may say we don't want, but that does not mean to say Gram Sabha can stop it. Then they go in appeal, they have to give the decision which is legally correct, and then the projects come up. But in the bargain, one good thing happens, certain things which would have been worse for the village get corrected by itself. That has been happening. It's not that Gram Sabha exercises or the opinion of the people is completely discounted. No, it is not so. Their opinion also ultimately is taken into consideration. Like if there is no proper road, then they try to widen the road. There are certain amenities which are not there, they try to give the amenities. It is like that. Speaker sir, एक आम्ही realize जावपाक जाय, development per se stop करपाक जायना. आता डेव्हलपमेंट येता तेन्ना येस तांकां उदक जाय पडटा, तांकां लायट जाय पडटा, ते बाकीचे अवेलेबिलिटी दिता. इट इज वेदर द चिकन केम फर्स्ट ऑर द एग केम फर्स्ट.
डेव्हलपमेंट जाले म्हणटच ऑटोमॅटिक थिंगा ट्रान्सफॉर्मर येता, व्हडल्यो लायन्यो येता, कॅपॅसिटी सबस्टेशन येता, रस्ते रूंद जाता. That comes afterwards. Subsequently, it happens. So this is a exercise which is always going to be continuous. And Goa that way is the most preferred destination, not only by tourists, of having second homes now. That's why people have now started to move in the interiors. You realize that, you and I realize that, but what can you do? We are in the Union of India. We sometimes fail to realize that. See, I think Honorable Minister has not perfectly understood what I am trying to say. When the town planning decides, the town planning looks at it from a planning point of view, whether your plot size, whether your zone is correct, whether this permissible development is permissible, but it's not concerned about the impact on the village. Please understand this. This can be only looked at by a panchayat, and if you don't have the provision, that's what I'm trying to say. The provision does not exist, you acknowledge it. And each department will give, subject to availability, build a swimming pool, get water. Do you know whether they get the water by tanks? They're getting water from our drinking water they're putting in it. So my thing is, at least to that extent, where the village panchayat can decide on this need for this carrying capacity, which they can make an assessment, at least to enable. Otherwise, you have no jurisdiction, you have no statutory power, because unless the statute is amended, you don't give them power. If you can't allow the village panchayat to do it, why can the government not carry out such exercise using experts? Because I know, आमचे गांवांचे पोंबुर्पा ओलावली, आमचे आल्दोना, उकसाई, मोयरा आणि बास्तोरा हे 100 गांव आमचे आहात ते नॅशनला 100 पंचायत आसात ते. हांव कोंकणीन कित्याक सांगता, दुसरे आयकतले आनी म्हणटले मागीर अरे हे बरे आहात म्हणून येतले गोंयांत, म्हाका नाका. म्हूण if you are having this kind of a situation which is erupting across the villages, and I think need is, and you are recognizing that people are coming for second homes, not it is coming for necessity of a home, as a second luxury home. So, and at the cost of us who live over here. And very often these luxury homes, second homes are being used as rent back or whatever on these B&B and whatever those kind of things. Airbnb. So, Airbnb. So, no, Airbnb is a company. There's a bread and breakfast that is under the tourism department. So there are two differences on that. So my thing is, at the cost of us who are already there, we suffer with this kind of development which keeps coming. Uncontrolled, I use this word. So at least that is the demand. If you can't make an amendment, at least why don't you make a provision for the government to carry out the carrying capacity in each of these villages? Speaker, sir, as I understand, and if it is the consensus of the House, what the Honourable Member is simply suggesting is try to have a mechanism wherein the burden of clearing the project after it is cleared by other departments should not fall entirely on the panchayat. There should be a mechanism which the mega projects, for example, the projects which will alter the availability of basic amenities like electricity, water supply, sewage, drainage, all this. Then a committee, Speaker sir, a committee can be formed and then it can be referred to the government, and only when this particular committee clears, then only that can be allowed. If you are suggesting that, then there is no other mechanism that can be worked out. You can't allow committee and external. You are suggesting that. In effect, you are suggesting that because No, I'm not asking for committee. I'm saying you are talking of constitutional powers of a panchayat. Panchayat is today not a statutory body but a constitutional body. Yeah. So you can't put a committee to sit over and abdicate and take away the powers of a panchayat. They can't do it. I'm saying empower the panchayat. I'm not saying take it away. Because sir, then I'll ask him, just 1 minute. Yeah. And I'll ask him a simple question. What is the way to do it? I'm asking you. You There's amend no the way you statute. can do it. I will give you the wordings. No, then what is the way to do it? I will give the wordings. You make an assurance. I'll give you the wordings. I'll give you a suggestion. If it is for betterment of the village, protection, we are also, this government also is for protection Definitely. of the That's village. why I appreciated your response. Right, protect purpose. I'm asking you therefore. I'll give you the amendment. I'll give you the suggestion. I don't have a problem. Because मंत्र्यान आतां सांगला की ग्राम सभा म्हणटा त्यो रिझोल्युशनां घेतात केन्ना केन्ना प्रोजेक्ट हाडायता तूं ग्राम सभेक रिकॉग्नायज करता. इन द रिसंट पास्ट 4th May 2025 नुवें, 19th May 2025 बाणावले, 27th June 2025 करमळे, 19th January 2025
सोडना हे आता ग्राम सभा रिझोल्युशनचा स्पेसिफिक आस्किंग फॉर टू कॅरी आउट अ कॅपॅसिटी स्टडी कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी ते कितें म्हणटात की कोणे तरी कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी करची एज यू से द पंचायत इज नॉट इक्विप्ड to do this carrying capacity study. So they are taking a resolution and they want the government to carry out this carrying capacity. In addition, Honorable colleague has mentioned Suresh Prabhu's name, who also advises Honorable Chief Minister. So the point is, you know that there is huge influx, there is a strain on our resources, and therefore a carrying capacity study is required. My simple question is, as a representative of the cabinet, answering this question, is the government wanting to carry out a carrying capacity study? Speaker sir, since this has emerged in a very strong manner, the government will work on a sort of mechanism wherein we can perhaps consider as guidelines to the panchayat what is according to the carrying capacity or according to the number of people living in the villages, what is the strata, whether there are Kazan lands, whether there are fields, what can be, permissions can be given or not to be given. We can work out some guidelines. Working on the carrying capacity. साधे कोंकणीन सांगता आता हांव म्हणटा की कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी जावची म्हणून ग्रामसभा मागता पंचायतीच्यान ते करपाक तांचे कडेन रिसोर्सीस ना आनी तांचे कडेन नो हाव ना सरकार ती कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी करूंक सोदता गायडलायन्स न्ही कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी म्हळ्यार कितें हें जर तूं प्रश्न विचारता हांव तुका फुडें सांगता पूण कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी मंत्र्याक खबर आसतली ही तुमी करपाक तयारी तुमची आसा वो ना हो म्हाका सादो येस ऑर नो क्वेश्चन जाय स्पीकर सर, हांव मान्य करता जे मान्य सुरेश प्रभूनी उलयल्ले ते सारके. आमी डेव्हलपमेंट आमकां जाय, गोंय आमकां फुडें गेल्लें जाय, कशें वयतलें, कितले पुसान आमी एलाव करतले आनी ते हितून तरी कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करपा जाय. हितून दुसरेय डिपार्टमेंट इन्वॉल्व जातले. हांव म्हाजे डिपार्टमेंट असो मूव करून बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटा इन्वॉल्व करून वी विल वर्क आउट ट्राय टू वर्क आउट अ मेकॅनिझम टू वर्क आउट द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ एव्हरी विलेज इन गोवा फॉर दॅट मॅटर. Nilesh Kabra. Bad idea. जॉईंट क्वेश्चन स्पीकर सर सरकार एक्नॉलेज करता की मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हळ्यार MRF इन्फ्रास्ट्रक्चर इन मोस्ट गोवन विलेजीस इज आयदर ग्रॉसली इनएडिक्वेट और ऑलरेडी ओवरवेल्म. हांव तुका फॅक्ट सांगता स्पीकर सर 20 out of 30 villages in Salse, 10 out of 11 in Kepping, 10 out of 33 in Bardez. Key growth hubs like in Tiswadi like Azosi, Mandur, Bamboli, Kurka, Neura, Kumarjiva. These are all lacking basic wet waste management facilities. Now this waste is going to be created by people who are going to come there, going to stay there, make second homes, build hotels, whatever. Speaker sir, in Majorda, for example, an MRF has been built on a questionable land. कोण हाडून काडल्यात बांदले 18K सेक्शनाचेर कंस्ट्रक्शन केले. 90% of the villages do not have any mechanism to handle sanitary waste beds. This is a study that is showing. So basically our waste management infrastructure in rural areas is falling apart. This is a fact. I am giving you as a fact. Speaker sir, आता town planning कशें approval दिता हे आमकां सगळें खबर आहा. Town planning will go as Kalu says from planning point of view. They'll say as per the regional plan, this is the FAR, this is the width of the road, that is everything. Now this is beyond that, because even the people who conceptualized the regional plan 2021 didn't expect that you will have a government like this, which will make cities out of villages. Yes. And call them rural. 1 minute, speaker. 1 minute, question galta. So how आता मागता तू transport minister आहा. Does the panchayat or any authority actually study the traffic load and the road capacity before granting permission for mega projects? येदेशे रस्त्यार चड करून आमी कांदोळी, कलंगूट थंय पळयतात येदोसो रस्तो आनी 5-star हॉटेल भितर 500 रूम. Yes. स्पीकर सर ट्रॅफिक लोड तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा पंचायत मिनिस्टर आहा. ट्रॅफिक लोड आनी रोड कॅपॅसिटी हाजेर कितें स्टडी जाता मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव करचे पयलीं आनी जायना जाल्यार तूं करपाक तयार आहा. स्पीकर सर, हांवें सुरवातेकूच सांगला इन माय ओपनिंग रिमार्क्स, गोंयान पळयल्या 5-star हॉटेल आसा, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आहा, रस्ते सारके ओशीर आसा.
आणि wrong there, they can't build like that. one minute, no, let me finish. I'm on my legs. Speaker sir, आणि ते इवन रुंद करपाक शक्यच ना. ती घरां कितें डेमोलिश करतले. आमी आख्खे गोंयानूय हांव जेन्ना भोंवता तेन्ना आय गेट सरप्रायज आनी लोकांनी कितें केलां आपली दुर्गां काडपा आनी भायर येयला आपले दुरीग काडून म्हणजे 2 गाडयो सुद्दां क्रॉस जायना ही स्थिती आख्खे गोंयान आसा तरी आसतना आमी कितें पळयता थिंगाच आमच्या गोंयकारांनी बांदला आनी दुसऱ्याय लोकांनी बांदला व्हडली व्हडली हॉटेलां तीच गाडयो क्रॉस करपाक एकदां केस्तांव सुद्दां जाता बट दिस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स नाव कॅरिंग कॅपॅसिटी इज समथींग which we have to work out, we have to do a study. It involves also other departments. I'll request Honorable Chief Minister also that we will work on this so that there is one minute, so that there is a definite plan. Because now as far as roads are concerned, and he is saying traffic plan, as Tode village the other day it figured, I think, one minute, you spoke just specifically on the sir, when my flow of thought goes, because sir, no, you spoke. I'll just specifically ask you. बसून घ्या बरं उत्तर मंत्री भविष्य निलेश काब्राल जे घातलेले 2C तेका आन्सर कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ विलेजीस हांव मंत्र्याचे नदर हाडूंक सोदता ताणें आन्सर दिला हितू भितर काकोरा केपे जे TCPन तुमकां आन्सर दिला तुवें शॉर्टकट केला धाडला आन्सर काकोरा केपे पंचायत ना स्पीकर सर इट इज अ विलेज पंचायत विलेज CCMC कुचरा काकोरा म्युनिसिपॅलिटी हाऊ कॅन यू आन्सर इन पंचायत दिस क्वेश्चन व्हेन यू हैव यू डोंट चेक युअर आन्सर स्पीकर सर हो प्रॉब्लम कितें आसा स्पीकर सर TCP is considering Kakora also as part of a village panchayat because their affairs are not as per CCMC. So goal is speaker sir. Even honorable minister answered his answer. My question to him is very simple. In his answer, what he has given, he has made Kandoli, Kalangud, here they all project. Whether you will consider such panchayats in future to be converted into a municipality because panchayats are much bigger than the municipality now, speaker sir. What is that role which you are going to define? Whether this will remain as a panchayat, whether that will remain as a municipality? How are you going to work on the mechanism on this? Because from your answer, if you go to your answer, you will find everything in Kandoli and Kalangud, speaker sir. So that is my question is, what is the role you will find out? Whether this will remain as a panchayat or whether this has to be removed as a panchayat and classified as a corporation or municipality? Because sir, No, Speaker sir, I will look into this specific query what he has raised. Okay, I will look into that. yes, एकूच नदरे हाडूं सोदिता मंत्री म्हणटा की ग्राम सभा आणि पंचायत आर द टूल्स वेर यू कॅन ऑब्जेक्ट अँड वेन कॅरिंग कॅपॅसिटी कम्स तुगे सरकार आयकोता ग्राम सभा नाक मुळे पंचायतीन नाक मुळे हांव चार्ज कोता स्पेशली तुमगे ग्राम सभागे रेजोल्युशन आसतना पंचायतीन ना म्हणून आसतना CRZ ना म्हणून आसतना हे तरी पूण आसतना तुम्ही IPB प्रमोशन बोर्डा अंडर तुम्ही जमीन पास कोताय प्रोजेक्ट हाडपाक specific when panchayat is saying they do not want when gram sabha is saying we do not want on the basis of carrying capacity and it goes to the BDO what will the BDO give an answer what is the answer your BDO should give because तुका सध्या काय ना carrying capacity म्हणून definition तुगे पंचायत राज एक्टा ना so जेन्ना पंचायत आणि ग्राम सभा दोगांय रेजोल्युशन काढून धाडटा based on carrying capacity. Carrying capacity means my road infrastructure is not there, my electricity 24 hours is not there, my water 24 hours is not there. ह्यो सगळ्यो वस्तू सिवेज सारखना वेट गार्बेज कलेक्शन ना हे सगळे मुगे गावा वाड्या ना आसतना आपण हे ओपोज करता तुगे व्हिडिओ गे आन्सर आसतलो बसून घ्या Speaker sir, I think he is jumbling everything together but still I will answer him. Garbage पडोवपाक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसा नंबर 1 SBM प्रोग्राम आसा SBM 1 जावन 2 जावन SBM 3 जालो MRF शेड्स आहा ओके मान्य थोडे मेंबरांनी सांगला थोडे कडेन सारखे चलना मेकॅनिझम सी एक सायडी म्हणटा नो दे आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन दे आर लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज सो इट इज अप टू देम टू मेक ऑल दिस वर्क गव्हर्नमेंट गिव्स देम द इक्विपमेंट I have been fighting ONM operation and maintenance तांकां आमी काय फंड्स दिना
आता आमी तांकां सांगिल्लें आसा They are not answering me. अंडर 14th and 15th फायनान्स कमिशन जे फंड्स आसा ते यूज करा टू मेंटेन युअर गार्बेज टू वर्क अ मेकॅनिझम He is not answering me. सिस्टम आम्हाला answer कोणा? एवरीथिंग दुसरें आय मुळे जेन्ना गांवांत जाल ना हो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी question altogether. तर He's video also किती answer दितलो? bringing projects cleared by IPB. Yes. Once IPB clears certain projects, how can the video give a decision against what decision has been cleared by higher authority? I'll be very specific. See, व्हेरी स्पेसिफिक there is- व्हिडिओ बरे गेलो एक प्रोजेक्ट जेन्ना गांवांत इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार ना कोणागेलो गुन्यांव जावं तो तुगे गुन्यांव कोणाचो गुन्यांव जावं व्हिडिओ किती म्हूण आन्सर दितलो हाऊ विल दे गो बॅक व्हॉट इज द आन्सर दे वॉन्ट okay, specific question now. Carrying capacity, you know the definition. What is the definition of carrying capacity? I'll just read. the स्पेसिफिक definition. विचारा था Carrying capacity refers to the maximum population size of a species that a specific environment can sustainably support, given the available resources like food, water, shelter, and space. It represents the point where population growth slows down. And that's because here carrying capacity, म्हाका दिसता हेजेर बाब रोहन काउंटीन announce केला budgetan that your jet NCSCM National Center for Sustainable Coastal Management, they are doing a carrying capacity only on the beach carrying capacity, only on beach. Now everyone has said तुमचे प्रश्न सर बेन कोताव केलो हा ते मी करपा मुखार प्रयत्न केला आता तुमचे प्रश्न जे आम्ही लास्ट टाइम एक कॉलिंग अटेन्शन हाडले वायनाड जे पड जाला प्रोफेसर गाडगील हेणे हो रिपोर्ट दिला ते गोंय जावपा ना पूण कित गॅरंटी आहा Yes. आनी मागीर हेजेर कॅप्टन हो जो आहा कॅप्टनान उब रावा माझी कॅप्टनान आन्सर दिवपाचो तो कॅप्टन ना तो तिसरो आहा तूं कॅप्टन तुवें दिवपा जायो बिकॉज आज no will the government my specific question to the government will you engage expert agencies because most of the gram sabhas you have power gram sabhas object but then some very selectively you select but majorly people do not want today the high court is monitoring MRFs how many MRFs do we have then the high court intervenes and stops the permission any construction opposition leader will the government engage an expert agency for this carrying capacity studies of the Goa's villages हे म्हाका तुवें आन्सर दिवपाचो माजी मंत्री Speaker sir, ultimately हो प्रश्नच येयला and it boils down on carrying capacity. As he has read out the definition, I also know how many people are there living in that area. रस्तो कितलो रुंद आसा, थिंगा electricity हाडपा शकता काय ना, उदो पावतले काय ना, व्हडलो प्रोजेक्ट येयला आहा ते लोकां एफेक्ट जातलो काय ना, तसले स्टडी करपाचे गरज आसा तेणी हे प्रश्नावळीक आयिल्ले आसा आनी हांवें सांगला गव्हर्मेंट सिन्स इट इनवॉल्व्स मल्टिपल डिपार्टमेंट डेफिनेटली हेजेर आमी कितें योग्य स्टेप घेवपाक ते घेतले कित्याक आमकांय नाका हॅपहॅझर्ड ग्रोथ म्हणजे कांयच्या कांय विलेज वाडटली आनी कॅरींग कॅपॅसिटी ना जाल्यार हांवें सांगला हे आमी मान्य मुख्यमंत्र्या वांगडाकूय बसोन बाकीचे डिपार्टमेंटूय खंयचे लागता तेंचे बरोबर बसोन एक मेकॅनिझम आमी वर्कआउट करतले so that as much as opposition is concerned we are also concerned we want development but healthy development High Court has intervened given instructions regarding मंत्री there is about MRF sheds this अरे तेगे सप्लिमेंट मंत्री कितले वेळ घेवपाक एक लिमिट आहे हमारे This is यस this is regarding anti-rabies camp for stray dogs. Speaker sir, this is the latest official statistics indicate that the dog bite cases in Goa have continued to rise sharply. In 2022, there were 8,057 reported cases. 2023, 11,904. And in 2024, 17,236. And in January till date, some around 1,789 dog bite cases, amounting to around 57 incidents per day. Mular disak around 7 stray dogs gas martat. And rabies, I mean dying of a dog bite by a rabid dog is deadly. Taka antidote na vaccine na till date सगळ्याक वॅक्सीन पूण रेबीजान सुणो घास मारलेलो
वॅक्सिन ना द लेटेस्ट केसीस एक म्हयनो पयलो GMCन विचारात एकट्या भुरग्याक आमच्या एका बेडाक बांदून घालून तो कहो क्यूच्यो घालतलो दोज nurses were so scared, the doctors were so scared. This question is about our survival. So this is the basic. So आम्ही WVS आहात काम करतात पण ते काम करूनही every year there is increase in this stray dogs. आज is a tourism destination. किती तुम्ही आयज पासून स्टडी केला रिगार्डिंग वाय इवन आफ्टर हॅव्हिंग दिस WVS एंड एनिमल प्रोटेक्शन कितले शेल्टर्स आहा आयज पासून वाय देर इज रायज इन नंबर ऑफ केसीस आणि स्टडी केल्या वॉट आर द स्टेप्स यू हॅव टेकन टू सी वॉट दॅट दीस थिंग्स डोंट गो ऑन एंड ऑन बींग ट्युरिस्ट स्टेट आणि यू नो देर इज नो एंटीडोट म्हळ्यार वॅक्सिनूच ना फाल्यां रेबीज डॉगान म्हाका आनी तुका पासून घास मारलो जाल्यार वी कॅन डाय ऑफ दॅट आणि आमच्या यू नो इट्स सो प्रश्न किती स्टडी किती केला and what steps have you taken to say that this number of bites will not increase? Because sir, honorable MLA पयलीं सरपंच आसतना तिका खबर आहा की गव्हर्मेंटान गोवा स्मॉल एनिमल रेस्क्यू मॅनेजमेंट स्कीम 2014 तेन्ना एक हें केल्लें की जे वॅक्सिनेशन दिवप स्टेरिलायझेशन करप हे लोकल सेल्फ बॉडी पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक हें केल्लें आनी तिणी तेन्ना परवा सरपंच आसतना तिणी आपली पंचायत केल्ली मोस्ट ऑफ द पंचायती जशें काम जावंक जाय तशें जायना पूण आमी जास्तीत जास्त स्टेरिलायझेशन करपाचे प्रयत्न करत ती ज्या शिवोले मतदारसंघान 2989 2089 वॅक्सिनेशन केलां आणि डॉग पॉप्युलेशन जवळ जवळ सेंट्रल गव्हर्मेंट सेन्सर केला 2 महिने पयलीं ते 3500 आहा आणि तिसरो क्वेश्चन तिचो रेबीज म्हणटा तो गोवा रेबीज फ्री आसलेली पूण जेन्ना नेबरींग स्टेट आसल्या कारणान 1-2 कुत्र्यांचे आमकां गावलां तूं जें कितें सांगता तें आमकां लक्षात ना पूण रेबीज गोवा फ्री रेबीज आहा आनी जर खंय गावले जाल्यार आमचे डिपार्टमेंट आनी रेबीज मिशन ते सगळ्याक सरावंडींग करून रोखडेंच वॅक्सिनेशन करता पूण हें जें आहा गव्हर्मेंट आपले परीन काम करीत आसा पूण सपोर्ट जाय म्हणटा तो लोकल बॉडीजचो आनी त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागता सगळ्या मेंबरा कडेन ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्युनिसिपालिटी पंचायत आहा तांकां मातशें आमचे कडेन हें करचें म्हणून MOU करचें आमचे NGO कडेन आनी ते प्रश्न बरे भशेन सॉल्व जातलो. स्पीकर सर ते MOU करचे you cannot request all the time. Make it compulsory. Make it compulsory for each panchayat हांव सांगीत आसता to sign the MOU. Even regarding the Goshala any stray dog, make it compulsory. Request करून कितलो तेंप आमी रिक्वेस्ट करीत रावतले. Secondly, ते तुम्ही तुमच्या WVS पंचायतींनी वयता तेन्ना सांगतात की बाबा या दिसांनी आमी हो वाडो नाल्यार हो गांव वॅक्सिनेट करपाक येतात स्टेरिलायज करपाक येतात तेन्ना अवेरनेस आसूंक जाय ते वॉर्ड मेंबरांक सर्वे करता तेन्ना नाजाल्यार वाड्यांनी वयता तेन्ना वॉर्ड मेंबरांक घेवन वचत तांकां खबर आसता खूंय ती सुणी आहा कित्याक there should be involvement of the panchayat, the ward members concerned. आणि another thing, आता आमच्या आसगांव WVS हा ते 3 talukas are given to them. 3 तालुका means the number of staff what they have are very less. 3 तालुका कोहे मॅनेज जातले. एक आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पीकर सर आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 50 वॉर्ड मेंबर आहात. एक कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार जाता म्हणल्यार 2-3 महिने वयतले. हाऊ दे विल कवर 3 talukas and their number of staff is very short, I mean small. So how you should give them extra staff. मागीर चुकतले. स्पीकर सर हांव MLAक सांगूंक सोदता की जून म्हयन्यान आमी डायरेक्टर पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी दोगांयकूय आमी लेटरां बरयल्लीं आसा ऑलरेडी की तांकां डायरेक्शन दिया म्हणून लोकल बॉडीज की आमचे कडेन MOU करचो म्हणून. येस प्रश्नकाल सोंपता. येस अरे बाबा ती गोशाळा गेल्यार तो सुण्याची जिरावर श्री विरेश बोरकर.
attention of the House is drawn to the growing difficulties faced by Goans in procuring traditional seasonal wild flowers such as Kangala, Matti, Kumfal, Gagri, Nagalkundo, as well as various fruits, vegetables, leaves and herbs topically used for religious and cultural practices, particularly those that are traditionally hung over Sri Ganesh idols during the Ganesh Chaturthi festival. These difficulties stem from large-scale deforestation, hill cutting, and the execution of mega developmental projects that have severely impacted local ecosystem. This unchecked environmental degradation is leading to a crisis wherein natural resources integral to Goan culture and biodiversity are disappearing. The steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, आता की जाला आमकां माटोळी लावपाची आसा पळय ती सामण मेळना आनी फुडें जसो सीएम म्हणटा माटोळी जी आसा ती आर्टिफिशियल लावची पडटली. सो हेजेर मातशें लक्ष धरचें कित्याक कट करीत आसा. Cruz Silva. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of North Goa residents and tourism industry as the Tilari River flowing from Maharashtra that provides 73% of water supply to Goa, on which majority of the North Goa and especially the tourism belt of coastal North Goa depend upon, is under the threat due to large-scale blasting and crashes and construction of roads along the Tilari River that result in siltation and damage the dam and water holding capacity of the dam and river. The Goa government is requested to raise the matter with Maharashtra government to take action on such uncontrolled activities, as otherwise it will affect the citizens as well as the tourism industry. Speaker, sir, today I photo dita. We are in coordination with the government of Maharashtra. Yes. We will do it. Sri Krishna Sarkar. Sri Krishna Sarkar. Sir, kind attention of this House is drawn to the critical issue affecting thousands of citizens residing in housing cooperative societies. Many of these societies have not been able to transfer the title of their land from the original developers. The lack of clear title is creating significant hardship for our constituents, preventing them from selling their flats or availing any necessary loan facilities. The current stamp duty and registration fees are high, making it unviable for this society to regularize their titles. This has created a deadlock, leaving them in a state of uncertainty. I would like to commend the Honorable CM for introducing a special amnesty scheme to address this very problem, but there remains a lack of clarity regarding the scheme's progress and current status. I urge the government to provide an update on the implementation of this scheme and take immediate steps to ensure that the citizens can regularize their property titles without any financial burden. Speaker sir, Honorable CM ती एक amnesty scheme काढिल्ली आसा, पण ताजेर अजून पर्यंत क्लॅरिटी अजून ना. ठीक सर, आम्ही स्कीम काढल्या, परत एकदा क्लॅरिटी दिवपाक ताजेर एक सर्क्युलर इश्यू करता, जेणेकरून क्लॅरिटी येतली. Sri Yuri Alimong. Speaker sir, fear and anxiety due to sudden retrenchment of around 84 workers by Cesar Resources Limited Vedanta on 26 July. In a suddenly summoned meeting with the union committee, the company officials declared the retrenchment steps the government has proposed. Honorable Chief Minister, they are from your constituency. Their matter was in the High Court. I think there was a stay on the earlier retrenchment order. 29 July was the hearing. They were retrenched on 26 July, and the next hearing is on 14 August. The government is confident of mining to commence. A beginning has already, you have made that statement. I think retrench kita kela. Ee High Courtachi jenna stay ahlali, Speaker sir. And most of them are from your constituency. Speaker sir, I'm in touch with them. आणि मॅनेजमेंट या दोघांकडे माझे उलोवप सुरू आसा, ताचे तोडगो काडटा. ना एक आता कोटा आसतना पासून स्टे आसतना हे दादागीर कोताय वेदांता. आणि हे तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून मोस्टली फ्रॉम युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. चेक कर. ना हे स्पीकर सर एक ओडली मायनाचेर पासून 18 जाणां काडय तुमी. हे चड कोताय हे वेदांता. मातशें चेक कर. हे हायकोर्ट आसतो स्टे आसतो उडयता म्हणे कितें. Jeet Arulkar. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of employees of Goa Antibiotics and Pharmaceutical Limited (GAPL)
तुवें due to non-payment of their salaries for the last 2.5 months. Company giving reasons for less orders received from non-payment of salary. With Chaturthi fast approaching, this delay has caused deep financial distress. The employees are demanding that their dues like EFPF, LIC bank installments be cleared, salaries paid on time, and their charter of demands be addressed. I request the government to immediately intervene, coordinate with the center and provide relief to the affected employees. GAPL कडे 74% आणि गोवा गव्हर्मेंटाकडे 26%. माशी सॅलरी चौथी पहिली जाताले पुंगे. झिरोवर मेन्शन असले तरी बी आम्ही पूर्णपणे HLLचे अंडर ते आम्ही पूर्णपणे प्रोक्युरमेंट जेव्हा आम्ही टेंडरान काढताले गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे डायरेक्शनाच्या अनुसार आम्ही ते गोवा अँटीबायोटिक नोडल एजन्सी करून त्यांच्याकडे घेवपाचो सांगले कॅबिनेटान विजय सरदेसाई. Speaker sir, Vishwit, I fear and anxiety in the minds of people of Goa due to unchecked rise in pigeon populations in urban and residential areas, which now pose a serious public health hazard. ना हे पारवे जे महाराष्ट्रान एक कायदो हाडला कबूतर खाना म्हणटा ते 51 कबूतर खाना हाडली मुंबय ताणी बॅन केला आणि तुवें जे वचून येवं म्हणून सांगले पळय धंदो घालपाक या म्हणून एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी तांकां संवय आहा ही हे पारव्यांक जेवण दिवपाची आणि ते आतां आमच्या सिटीनी जाल्या आणि हे सिटीन जावन कितें जाता तें पळय सांगता हांव. स्पीकर सर तुमचो मंत्री बाबूश मोन्सेरात की खूब वर्सां पयलीं मुंबय वतना ताका एक जाल्लें अशेंच एअर कंडिशनान येवन तांचे लेईंग जातात म्हणजे थंय बसतात आणि ताचे खातीर एक दुयेंस जाता हायपर सेन्सिटिव्हिटी न्युमोनायटीस म्हणून आणि क्रिप्टोकोकल मेनिंजायटीस म्हणून. आज मडगांवान जे जंय आतां म्हळ्यार पब्लीक स्पेसीस आहा चड करून बायलां हू आर हॅविंग हें कितें तें आजमा हांकां एक इशू जाल्लो आहा. महाराष्ट्रान हे जुलयच्यान बॅन केलां. सो नो मोर फिडिंग ऑफ पिजन्स इज अलाउड. पिजन फिडर्स म्हणटे कबूतर खाना 51 बॉम्बे म्युनिसिपल कावन्सिलान बंद उडयलेले आहा. सो हांव मागतां की एक यू बॅन पब्लीक पिजन फिडिंग. Second, create an awareness campaign. Third, enforce that regular cleaning of the affected areas. And तिसरे मुख्यमंत्री जेन्ना इन्वाइट बी कोणाक करता अशी कम्युनिटीकूच तेन्ना मातशें तकलेन ताका हें सांगा की बाबा हें घेवन येवनाकात म्हण तुमी हें दुयेंस आमकां गोंयकारांक नाका म्हणून. कळ्ळें तुका न्ही स्पीकर सर हो मातसो सिरियस इशू हो सगळ्यांक लागूंक शकता आमकां कोणाकूय जावंक शकता. आनी एक स्पीकर सर फुडें ह्या सभाघरान हांव पयर भायर सरतालो भरपूर पारवे आहा. तूं देंवतना लेफ्टान पळय सगळे पारवे आहा ते येवन आमचे एसीन बसता आसतले आणि तूं जो एसीन सुशेगाद भितर आहा पळय तातूंतल्यान आमी दुयेंस घेतात. वी आर ब्रिदींग अन इन्फेक्शन. सो वी आर ऑल्सो इन ट्रबल. ते तुमी पारव्यांक बी कोण हांगा पोसले ते नकळो हांव पूण हांगा भरपूर आहा भायर वतना दिश्टी पडटलें तुमकां. डॉक्टर जगन्नाथ शेट्टी नेक्स्ट. इट्स नॉट गुड न्ही. श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of hundreds of library staff working under the village panchayat and NGO managed libraries across Goa, including in my constituency of Kuchare. These employees have been serving the public with dedication through local library institutions that have remained crucial to promoting reading culture and community leading, especially in rural areas. The existing scheme, the Goa State Village Panchayat / NGO Library Financial Assistance Scheme 2018, which was itself a vision of the earlier financial aid frameworks notified by Government Gazette Extraordinary number 2, Series 1, number 46, dated 16 February 2004, has not kept in pace with the inflation and modern manpower standards. Presently, these library employees are not entitled to basic welfare benefits such as EPF, medical, job security, retirement benefits. The current remuneration is less and lacks provision for annual increments, resulting in extreme financial difficulty and lack of motivation in sustaining these vital services. These welfare benefits are long overdue rights of employees who have served the public interest without access to fundamental employment protections. Libraries are grassroots temples of knowledge and staff manning them must be treated with dignity and justice. In light of this issue, I urge the Honorable Minister for Art and Culture, that is Honorable Same, to clarify what steps are being taken to revise the said scheme comprehensively
safeguard the interest of library employees and ensure smooth and professional functioning of village and NGO-run libraries across Goa. As library cess म्हणून government घेता आणि हे स्किमी बदल has to be done keeping in terms of those conditions. इतले हांव assurance मागता CM कडेन. स्पीकर सर, खरं म्हणजे ह्या आर्ट अँड कल्चरच्या अंडर NGO जे असतात, काल हांवें उलयता आसतना सांगला जवळपास 153 लायब्ररी चलयतात आणि NGOच्या मार्फत आमी चलयतात त्यो. आमी NGO ग्रँट दिता आणि NGO जे आहा पळय न्ही, लायब्ररीयन आणि लायब्ररी अटेंडंट हे दवरतात. बट तांची सॅलरी इन्क्रीज जावपाक जाय. निलेश म्हणटा ते बरोबर आसा. सॅलरी इन्क्रिमेंट करप हे गरजेचें आसा. आमी स्कीम रिवायज करता आणि तितून तो कंपोनंट घालता. लायब्ररी सेस घेता आमी. बाकी बाब लायब्ररी तूं फाल्यां मातशें सांग सर. Honourable Speaker, fear and concern of law and order situation happening on recurring basis at Sri Dev Vetal, Devastan and Alorna Perne, which temple has been in existence prior to the liberation of Goa and recognized even by the Portuguese government by its bylaws approved by the then Governor General on 17 May 1934, after detaching it from Sri Devi Santet, which confirms its prior existence, which is now being blocked by private individuals as to its access and also usage of surrounding land and toilets, thus inconvenience a large number of devotees and others who come to worship at the temple, as also cutting of water pipeline supply and erection of barbed wire fencing without any permissions, the steps the government intends to take in this regard. I assure the honourable member that I'll seek a report from the Mamlatdar and the collector. Only one thing I want to tell. Honourable Chief Minister, I think, is already aware of the situation. The temple is more than 200 years. Excess blocks zale magi to Sirgaonche teshkon problem zatlo. Toilet fator gaile, existing toilets. This should not be done. At least in the temple, I would request. टॉयलेट एक्सेस जो त्यांचो आहा पळय न्ही, तेचो प्रॉब्लेम जाला कितें स्पीकर सर, दुसरे वाटेंतल्यान तेंची वाट आनी हे क्लियर आहा. बट एक दुसऱ्याने आपली प्रॉपर्टी म्हणून, बट त्यांचो ट्रेडिशनल एक्सेस वेगळो आशिल्लो, बट तरी सुद्दां हांव वे आउट काडटा. म्हाका खबर आहा प्रॉब्लेम, इशू खबर आहा म्हाका. हांव वे आउट काडटा आनी ताका एक्सेस दिवपाक लायता. काय मेळ्ळोलें तें सर. Speaker sir, the market complex was built some years back by GSIDC to shift the fishermen selling fish on the road and other shop, but no action has been taken by the government to inaugurate the market complex. It is a very bad shape with all the doors, windows, steel item extra missing. There is a traffic jam at the Billa junction because of fish is sold on the road and some temporary shops are also causing traffic issue. Requested the government to kindly repair the market complex. Speaker sir, आमचो जो मार्केट आसा ज्वारीनगर हो कितली वर्सां तसोच आसा. हांव मागता बॅड कंडिशनान आसा, जाता बेगीन सर आमचो रिपेर करून दिवचो म्हणून. ठीक आहे सर, रिपेर करून हे करपाक लायता. रिपेर करता. ओके सर. श्री प्रवीण शेठ, शंकर बावनकर, एक मिनिट. Speaker sir, attention of the House is drawn to the serious concern of massive illegal construction alleged carried by one Surendra Kumar Gosla in highly ecological sensitive area containing paddy fields and salt palm in survey number 158/0 and 159/0 and Sankwadi in Arpora village of Bardesh Taluka. The illegal construction are done by large scale backfilling of the water body for the purpose of commercial activities without any permission or approval from any concerned authority, showing scant respect for the law. In spite of the demolition notice issued by the village panchayat in April 2024, the authority failed to act. Steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, even the present a matter asa te amche additional director of panchayati kade asa sir. Yes. And demolition notice with the village panchayatin dilile asa. Notice by CZMN दिलेले आसा, रिपोर्ट बाय मामलेदार BDO आणि TCP, पण आयज पर्यंत तेजेर एक्शन जायना. हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालून हे फुल डॉक्युमेंट माझे कडेन आसा सर, हांव तुमचे कडेन दिता. हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. श्री प्रवीण शेठ. Fear and anxiety in the minds of people traveling from Mayam Bichalim across Allana Mapsa over the folding bridge between Paira and Allana over the creek. The government in 2007 constructed folding bridge over a creek between Paira and Allana for convenience of commuters as well as to pass
the barges carrying iron ore from Sirgaon mining to Mormugao. Due to folding bridge, this bridge would be utilized both way for commuters as well as the barges to move and from without any obstacle. Since barges have stopped operating due to mining problem, this folding bridge is continuously remain unfolded and used by commuters with heavy vehicles, and therefore there is no any maintenance carried out by PWD roads section for years together, and therefore feasibility of this bridge cannot be ascertained. And considering that commuters, heavy vehicles use this bridge continuously, and therefore due to unpredictable of this folding bridge at Poira, there is fear and anxiety in the minds of people that this bridge may collapse, thereby give rise to serious mishap to public, or public will be hampered from travelling by this route and the bridge. In the view of above, whether the government will take immediate action to check the feasibility of this folding bridge as a precautionary measure to avoid future mishap. Yes. चेक करपाक लायता वचून. श्रीमती दिव्या राणे. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the people due to the dangerous and unusable condition of KTCL bus stand at Honda, which is in a crucial transport hub for business and commuters in Paria constituency. Due to lack of maintenance and repairs by GSIDC and Director of Transport till date, Honda bus stand has developed serious problems. The shop owners and commuters who are facing a lot of inconvenience and loss of business have been complaining that the KTCL bus stand is in a dilapidated condition, is urgent need of maintenance and major repairs. Accumulation of water causing seepage of water inside the shop premises and electrical fixtures. Parts of the ceiling are collapsing. Some parts are even getting electric shocks. मागता माननीय मंत्र्याकडेन की जाता तितले बेगीन तुम्ही मातशे लक्ष घालात आणि एक कितें तरी पयली तरी इफ यू आर नॉट रेनोवेटिंग इट फुल्ली एटलीस्ट हे तर इमर्जन्सी हे मातशे मेजर रिपेर्स आसा हे मातशे तरी करात की हे लोकांक जे कोणाची शॉप्स आसा भितर ती तरी मातशे तांकां तरी मातशे बेनिफिट जाता. Yes, Sri Wenzy Vegas. Together 29th of July 2024 यांची 0 hour गेले परत घेता. The idea of taking 0 hour is to bring it to our attention की बाणाल्या कितें जाता तें हिंग एसी रावन सगळ्यांक कळपा आनी तें जावपा. Speaker sir, the pending road at Wadi leading towards Taj Exotica Benaulim and the road from Club Mahindra to Kombia Peda Varka. I want to bring to the attention of this house to the plight of the locals, employees as well as tourists who travel via the pending roads at Wadi next to the SAG ground leading towards Taj Exotica Benaulim and the road from Club Mahindra to Kombia Peda Varka, which is not being done for several years, and tourists as well as locals and employees who are passing or who are going to the hotels and working over there use this road on daily basis. It's such a bad impression on all of us as well as accident hazard area for riding on these kacha roads. Let's resolve these matters because our agent note move kello gelte party pun ajun zaina mashe oloba department. Yes. Postpone calling attention Sri Wenzy Vegas, Carlos Ferreira, Cruz Silva, Alton Di Costa, Yuria Remo. Opposition leader. Yes. वाचपा जे न्ही. Stand by with regards to the postponed calling attention. वाचला मरे तू ताका स्टेटमेंट कर सीएसआर. हय. वाचला ते तू ऑलरेडी स्टेटमेंट कर आणि सोपय जाले. Yes. आणि स्पीकर सर म्हाका दिसता ह्याच कॉलिंग अटेन्शनाचेर ताच्या डिमांडाच्या वेळार डिटेलान डिस्कशन जाला. सो लेट हिम मेक द स्टेटमेंट परत हे जर सगळे करीत आज परत आसा तशी 12 जातली. हांवें फक्त एकच खातीर सांगता कारण तेणी स्टेटमेंट करचो आणि लेट यू पीपल कॅन टेक इट टू द कॉन्फिडन्स. किती स्टेटमेंट करचो तो करता तो ऐक ते स्टेटमेंट तू आणि कर मरे. स्पीकर सर स्टेटमेंट हे ऑलरेडी डिमांड टायमा मान्य मुखेलमंत्र्यान सांगला तशें डिस्कस केला आनी हांवें कितें सांगलां व्हेरी क्लियरली स्पश्टपणे कितें सांगलां हो इश्यू असो आसा आख्ख्या सगळ्यांक लागू जाता. तेणी रेज केला हे सायडीन आहा आमी रेज केला आमी सगळे बसून एक आमी कितें ते निर्णय घेतले तरी आसतना गिवींग रिस्पेक्ट टू द कॉलिंग अटेन्शन मोशन एक व्यवस्थितपणे एक आनीकूय समजणी येवचे म्हणून आमी रिप्लाय दिला. आय एम प्लेसिंग इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. आय डिड नॉट रीड इट एंड वेस्ट द टायम ऑफ द हाऊस. एनादर 10 मिनटं वयतल्यो. When I am present, when I am on my legs, Baba,
सोय मातशें तुगे मोड ती हांव कितें म्हणटा जेन्ना इतलें स्पश्टीकरण जाता आनी फुडारा आमी डिसायड करपाचें आसा हो इश्यू सगळ्या लागू जाता गोंयची काळजी टॅक्सीकारांची काळजी ऑल स्टेक होल्डरांची काळजी आमकांय आसा सरकाराकूय आसा आनी तेन्ना आमी सगळे बसून ते ठरयतले ही रिप्लाय दिला ती हांव वाचपाक सुद्दां गरज ना कित्याक इट इज बींग प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हावस यू कॅन गो थ्रू इट दीज आर इनपुट्स वेन यू वील सीट व्हेरी इम्पॉर्टंट इनपुट्स इतले हांव समजता स्पीकर सर स्पीकर आमगे रिप्लायचे जे मेळ्ळे ते सारकें ना वी आर नॉट हॅपी विथ दिस रिप्लाय वी वॉन्ट अ क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम यू हेजे बरयलें ते वाचपाक वी आर नॉट सॅटिस्फायड वी वॉन्ट अ क्लियर स्टेटमेंट टॅक्सी एग्रिगेटर ऍप जो तुवें आटमुडलो तो तूं हेज्या मुखार हाडपाना तो तुवें स्क्रॅप केला हो एक लायन तूं सांग आमकां मुखार चर्चा आनी सगळी करूया गिव अस अ क्लियर स्टेटमेंट दॅट द टॅक्सी एग्रिगेटर ऍप इज स्क्रॅप्ड हे तूं आत उतर दी हिंगा हेजे फाटल्यान कितें उलोवपाक जाय तें उलया आमी स्पीकर सर परत तो सोमना पब्लीक डोमेन वॉट वॉज देअर इन पब्लीक डोमेन जे पब्लिकाक फुडें घातलेले तो फक्त ड्राफ्ट आशिल्लो अजून पसून आमी नोटिफाय करूं ना की हो आमचो एग्रिगेटर म्हूण हो ही पॉलिसी म्हूण पॉलिसी हाडपा खातीर जेन्ना सगळे बसतले आता स्क्रॅप आणि नॉन स्क्रॅप काळजी आसा आमकां काळजी ना टॅक्सी ड्रायव्हरांक हॅपीनेस इंडेक्स जे ना हॅपीनेस इंडेक्स सगळ्यांक गेलो हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपाक जाय जाल्यार तुवें आज स्टेटमेंट क्लियर करूं जायो सगळ्यांक सुसेग आसपाक हॅपीनेस इंडेक्स टॅक्सी ड्रायव्हरांक future of tourism and how we'll go about is at stake. I have a certain strong view. I'm not telling Venzi Vivekas to agree to my view. I'm saying all of us will sit together. That's how the Honorable Chief Minister will call a meeting, take everybody in confidence. Gallery, playing to the gallery. Meeting स्वतारखे जावपा आहली आज जावपा आहली लास्ट टाइम व्हॉट वॉज सेड ऑन द 6th आपयतले म्हणून खास करून टॅक्सी भाव पळय तांकां आपयतले आता प्रश्न हा ही इज जस्टिफायिंग इट इज हिज व्यू ही इज जस्टिफायिंग व्हाय दिस draft to a taxi aggregator was bought the guidelines so he's still in favor of it see I don't want these are very important honorable leader of opposition you have a view now let these are very important views these are very important inputs for when you will be sitting and deciding no but then how can you just agree when we are not telling you to agree it is just not मुख्यमंत्री ऐकून जो डिस्कशन झालं ड्युरिंग द डिमांड्स की स्वतारखे सगळे MLA कोस्टल बेल्टाचे आणि सगळे अफेक्टेड पार्टीज अँड टॅक्सी दे वूड सिट नाव सगळे MLA हाय म्हण सगळे MLA म्हण रे सगळे MLA हय आता प्रश्न असा हा की ते he is justifying this aggregator app we want a notification to be scrapped that is a demand then they will come to it is a input I said it is a input you are not allowing us to speak on your please read it properly speaker say you take back this input we do not want this input do not place it on the floor of the house परत घे परत घे and that means you have not given input we are not accepting this input open घे no we do not want this आमगे इनपुट तुझे सर्व इनपुट सारखे बाजार चालला तो उलयता तूं उलयता ते सीएम उबरावन आसा बेशिस्त स्पीकर सर ह्या हावजाची सँटिटी जी आहा पळय न्ही ती दवरपाक पयलीं मातशी वेंजीक सांगपाक लाय वेंजी वूड सूट टू फायर ब्रँड कसो उलयत रावू नाका थोडे एक मिनीट म्हाजें आयक तूं जर स्पीकर सर काही हावजाचे रुल्स आसा ते मातशे फॉलो करपाक लाय कॉलिंग एटेन्शन हावजांक आयले त्या कॉलिंग एटेन्शनाक आन्सर करप हे मिनिस्टराचें काम आसा नो डावट तांणी आमी म्हणटा तशें इट इज इन पब्लीक डोमेन इट इज ओन्ली तेणी एग्रिगेटर गायडलायन घातले इट इज नॉट नोटिफायड इट इज नॉट अ कंपल्शन खंयसरूच you are speaking green you speak black and white the notification follow the rules man let me complete speaker sir
खंयसरूच तेणी जी एग्रिगेटराची गायडलायन काढल्या आमी ती फॉलो करता किंवा ती कागदाचेरूय बी नोटिफाय करता म्हणून ना हांव तुमकां परत एकदां सांगता आनी ह्या हावजान रावन सांगता आमी जी काडल्या ती जस्ट फॉर द गायडलायन आशिल्ली त्या गायडलायनाच्या बेसिसाचेर तेणी आपलो उत्तर दिला मिनिस्टरान आपलो उत्तर दिला जशें हावजान तांणी सांगलां की जितक्या जाणांक टॅक्सी इश्यूज लागता तितक्याय लोकांक आफोवन तितक्या आमदारांक आनी टॅक्सी एसोसिएशन्स जे आसा त्या सगळ्या जाणांक आपयता आनी ताज्या उपरांतूच ह्या हेजेर डिसिजन घेता तो पर्यंत आमी डिसिजन घेयना तो पर्यंत डिसिजन आमी घेयना हांव परत सांगता जेन्ना आमी घेयना म्हणून ह्या हावजान रावन सांगता तेन्ना आमी घेवंक शकना आमी हावजान रावन हे फटींग उलोवपाक शकना म्हणून हांव सांगता की जितके जाण लागता तितक्याय जाणांक आपयता आनी ताज्या उपरांतूच डिसिजन हे तेगेलो जे पण एक्सप्लेनेशन हा हे आमकां मान्य ना इट इज यू आय रिस्पेक्ट यू यू कॅन से आमकां मान्य ना पण सोंपलो मान्य ना आनी आमगेलो व्यू की हे नोटिफिकेशन अरे डोंट बनव रफली 20 ते 25 तारखेच्या मदीं घेता 20 ते 25 स्पीकर सर आमदार विनेश बोरकाराक सांगात की डिमांडाच्या वेळारय तुम्ही तेच उलयल्या ऐक एलओपी ताका सांग 20 ते 25 डेट 20 ते 25 20 ते 25 मुख्यमंत्री वी आर ऑल अफेक्टेड पीपल आम्ही 20 ते 25 येस दिनेश बाब 20 ते 25 तारखेर सांगले आम्ही सगळे बसले आणि सोल्युशन हाडया न्हू तेजेर येस आणि कॉलिंग सोल्युशन कळ्ळें येतलें तिगात सोल्युशन तिगा येतलें प्रत्येक गजालीचेर उलोवपाक जाय तशें ना रे जाले नेक्स्ट कॉल अटेंशन शंकर बामणकर दिनेश बाब 20 ते 25 तारखेर शंकर बामणकर आमकां इश्यू सेम सारखे वाच सेम आमचो इश्यू सेम शंकर बामणकर सारखे वाच अरे ते डोंट वॉन्ट टू फेस द रियलिटी रियलिटी हे शंकर बामणकर कित्याक घालून दिना तो पॉइंट गायंदी सांगा भाऊ सेवा सांगायची सगळं बसताचे ठरले रे हे उबर कसं चालू झालं विकास साहेब तुका परत एकदा सांगता उबर चालू जावंक ना चालू झाले कंप्लेन ही कंप्लेन हांव टेबल करता सर उबर हांगा गोंयांत चालू साऊथ गोंय ज्यांनी कंप्लेन केला पुलीस स्टेशनार हांव तुका ऍप दाखयता ऑलरेडी यूज करपाक लागले ऑलरेडी यूज करपाक लागले मिनिस्टर आतां सांगता की आधी सांगता हांव तुका ऍप दाखयता स्पिकर सर ऍपाचेर येयला सगळे मोबायलाचेर दाखयता सगळे लोक बुक करून वचपाक लागले एअरपोर्टाचेर शंकर बामणकर की सांगता स्पिकर सर मिस्टर शंकर बामणकर मिस गायडलायन ह्या सभागृहान जेन्ना आमी आसा क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय हे रॉंग स्पिकर सर येस आमकां क्लॅरिफिकेशन सारकें मेळना येस Also motorcycle pilots, because your 2025 central guidelines. We'll discuss both. Yes. We'll discuss both. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर